वो सेम मुख्यमंत्री जो एक 2-3 दिसां पयलीं कर्नाटकान वचून कर्नाटकाचे बीजेपी सरकाराक परतो निवडून दियात म्हणून सांगपी जो सरकार आमचे म्हादैचे उदक डायवर्ट करून सोदता. आता ह्या मुख्यमंत्र्यान अशें समरायज केला आयचो डेव्हलपमेंट एज अ स्टेप टुवर्ड्स safeguarding Goa's interest and protecting Mhadei. अशें म्हणटाले म्हटल्यार हे म्हणटा तो एक पावल गोंयचो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करपाक आनी म्हादय साबार करपाक. जेन्ना एक्चुअली जालां हें एक्झॅक्ट उलटी. आनी वॉट आय कॅन से इज दॅट दिस इज अ सेटबॅक फॉर गोवा. Simply said, it is a setback for Goa. Now let us understand what Supreme Court has said and let us summarize the decision today. Number 1, Goa interim relief मागिल्ली. Interim relief कितें की सगळी कामां जी थंय चालू आहा जी गोंयचे इलेक्शन आहा की काम थंय चालू आसा ते बंद करचें. जाला कितें नो interim relief has been given to Goa to stop ongoing work if any. आम्ही सगळे थंय गेले. आम्ही कितें म्हणटात थंय की थंय म्हादैचें उदक डायवर्ट करपाक डे इन डे आउट चालू आहा. टायम्स ऑफ इंडियन इतले रिपोर्ट्स हाडले की डायवर्ट जाले म्हळ्यार ऑनगोईंग वर्क थंय चालू आसा. इंटरिम रिलीफ आमकां जाय आशिल्ली की तें काम बंद करचें म्हणून. ती इंटरिम रिलीफ गोंयांत मेळूंक ना. पॉयंट नंबर 1. दुसरी, सुप्रीम कोर्टान म्हणलां कि we are not inclined to interfere in the matter as there are already directions that Karnataka cannot proceed unless it obtains statutory permissions. म्हणजे सगळी स्टॅट्युटरी परमिशनां मेळ्ळ्या शिवाय जे ट्रिब्युनल अवॉर्ड म्हणटा कर्नाटका कॅनॉट प्रोसीड. हें पयलींच सांगिल्लें आहा. आमी कोर्टान कित्याक गेले? आम्ही कोर्टात गेले की सुप्रीम कोर्टात इंटरफियर जावचें म्हणून. कित्याक DPR पास जाला. सुप्रीम कोर्ट डिसाइड वी आर नॉट इन्क्लाइंड टू इंटरफियर इन द मॅटर. हाउ इज दिस अ विक्टरी? थर्ड, सुप्रीम कोर्टान अशें म्हणलां की तुम्ही म्हळ्यार गोंयांत चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डना कडेन ऑलरेडी कंप्लेंट फायल केल्या. सगळे जे आतां आमकां सांगताले ते दिसा हाऊस कमिटीन सांगताले की सेक्शन 29 of the Forest Conservation Act हो गोंयचो मेन आधार म्हणून हाजेर आमी साल्वार जातले. हो आमचो लास्ट होप म्हणून हे जे सगळे बीजेपीचे आमदार उलयताले तांकां शिकोवन धाडिल्ले ते थंय सुप्रीम कोर्टान म्हणलां की जे तुमी चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डना कडेन जी कंप्लेंट दिल्या थंय पयलीं डिसायड जावचें. कळ्ळें जाली. आनी आमी कसलीच इमिजिएट रिलीफ आमी गोंयांत दिनात. सो ह्या सेक्शन 29 ऑफ द फॉरेस्ट कन्झर्वेशन एक्टान सुप्रीम कोर्टान गोंयांत जी रिलीफ मेळटली म्हणटाली ती रिलीफ आमकां मेळूंक ना. चवथो इशू कितें की केस आतां येतली जुलय. कर्नाटकात इलेक्शन केन्ना आहा? मे 21, 2023 मेरेन. मे 21 मेरेन इलेक्शन सोंपूंक जाय म्हणून. म्हळ्यार एंड ऑफ मे मेरेन इलेक्शन वता. केस येतली जुलय. सो हे एक्झॅक्टली हांव जे कितें उलयतां आनी हांवें जें प्रेडिक्ट केल्लें हें जाल्लें आहा. आनी दिस इज एक्झॅक्टली एज पर द गेम प्लॅन ऑफ द सेंट्रल बीजेपी लिडरशीप. सेंट्रल बीजेपी लिडरशिपान एका व्हडल्या मनशान मुख्यमंत्र्याक आपयलो. थंय CT रवी आशिल्लो. थंय कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री आशिल्लो. ताणें ताका सांगलें की आमी हो DPR एप्रूव करतात, तुम्ही कोर्टान वचा. सो एक बर्निंग इश्यू गोंयचो तो काढून कोल्ड स्टोरेजीन घालो आतां जुलय मेरेन. आतां कितेंय जर विचारलें हाऊस कमिटी आमी मिटींग लायली ते कितें सांगताले आमकां जुलय मेरेन आसा म्हणून जावया जुलय. येदो व्हडलो बर्निंग इश्यू जंय उदकाक पातीशेर करून गोंयकारांक मारूंक सोदतात. हे एक सेंटिमेंट भायर सरता. तो इश्यू आतां जुलय मेरेन कोल्ड स्टोरेजीन घालपाक बीजेपी यशस्वी झाले. बीजेपी म्हळ्यार तातूंत दोनूय इंजिनां आहा.
आणि ह्या गेम प्लॅनान सीएम पार्ट आशिल्लो ह्या म्हणीत हांवें इट इज नेवर डिनायड. पांचवो इश्यू एक एनालायज करा तुम्ही. IA म्हळ्यार कितें इंटरलॉक्युटरी एप्लिकेशन. हे इंटरलॉक्युटरी एप्लिकेशन गोंयांत मूव केले सुप्रीम कोर्टान कितें मागपाक. जो DPR एप्रूव्ह केला सेंट्रल वॉटर कमिशनान, वो सेंट्रल वॉटर कमिशनान एप्रूव्ह केल्लो DPR पसून आमकां ते दिनात. सुप्रीम कोर्टाक वचचें पडटा आमकां. हाजो अर्थ कितें की सेंट्रल इंजीन गोंयाक सपोर्ट करना. हे डबल इंजीन इज डबल बिट्रेयल. हे आमकां घात करीत आसात डे इन डे आउट गोंयकार, आनी ते वयले केअरच करनात. दे आर नॉट फॉर गोवा. They are saying that we are not even giving you that DPR. आता कर्नाटकात सांगला we will put it, we will upload it. तुका दिना ते. You have to go to the Supreme Court to get a document. So what is this? So this is the meaning is गोंयचो सरकार गोंयची केस लढत ना. सेंटराक खबर आहा की गोवा डज नॉट मॅटर. आणि म्हादय जी आहा वो इशू थोडो करून वो इशू मारून म्हादय डायवर्ट करून गोंयचे जनतेक उदकाक पारिशर करून मारपाचो जो बेल आहा, जो प्लॅन आहा, ते षडयंत्र आहा, ते सगळे यशस्वी जावपाचे एक स्टेप करीत आहा. म्हणटकच मुखेलमंत्री जो म्हणटा की इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स सेफगार्डिंग गोवाज इंटरेस्ट, नॉट एट ऑल. इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स demise of Goa's interest, मरण गोयचे इंटरेस्ट. It is exactly the opposite, and it is not protecting Mhadei. It is ensuring the diversion of Mhadei, which has already happened according to the Chief Minister himself, and according to all other reports of newspapers, Times of India, त्यांनी काढला आणि सगळ्यांनी हाडिल्ले. So this is a point. So म्हाका दिसता एक काढतात फटींग सरकार बिंदास बंडला मारता. जी गोष्ट एक जाल्या ती बोलतीच जाल्यार पण गोंयचे जनतेक सांगूंक सोदता. आनी तांचे कडेन ती ट्रोल आर्मी आहा ते जाल्यार ना जिखले आमी जिखले म्हणटा. कोताक एक कशें तरी आयचें मरण काडून जुलय मेरेन व्हरप. हो भेद जो सगळे डबल इंजिनाचो आसा, BJPचो एट द स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल सगळ्यांचो जो आसा तो तांकां कसो तरी यशस्वी करपाचो तांचो प्रयत्न आहा. आनी ताजेर एक स्टेप फुडें आज ते गेल्ले आसा. सो हांव मागता की गोंयचे जनतेन चड करून सेव गोवा सेव म्हादय मुवमेंट म्हणून जो सुरवात जाला, हो सेव गोवा सेव म्हादय मुवमेंट गोंयचे सारखे काना कोपऱ्यात पावपाचो गरज आहा. गोंयचे जनतेक कळपाक जाय की घातकी सरकार तुमचेर राज्य करता.